नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर हांणी पणजेच्या खात्याचे मुखेल कार्यालयाक मंगळारा अचकीत भेट दिली। तांणी कर्मचाऱ्यांक मुवमेंट रजिस्टर करपाची सुचोवणी दिल्या। ह्या वेळार मिडिया कडेन उलयतना तांणी नुस्तें सांठोवपा खातीर गोंयांत स्टोरेज सवलत उपलब्ध करतले अशें सांगलां। 4 मे कोस्टल सिक्युरिटी अधिकाऱ्यां वांगडा नुस्तेमारी मंत्र्यांची बसका आसा। ह्या बसकेत साबार कागाळी विशीं चर्चा जातली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आडीक स्कुआ खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मोमेंट तो बाहेर चालला एक दोन ठिकाणी जर मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन केल्ले ना, पण हांवें तांकां आतां सांगलां व्यवस्थीत मुवमेंट रजिस्टर बी मेंटेन करा म्हणून। बाकी ओवरऑल सगळें बरें आसा तशें। कोण तुमी शोकस नोटीस दिवची ना ना एक ते सॉल्व जालें। एक तो नाशिल्लो तो आयलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम येवना। जवळ जवळ बरें आसा, शिस्तीन चलता अशें दिसता। फक्त एक दोन ठिकाणी ते मुवमेंट रजिस्टर ते हांगा थंय जाता, पण हांवें सांगलां तांकां आतां मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन कर म्हणून। बाकी सगळें ओके आसा। हांगासर ते म्हणटा की सिंगल स्टाफ आसा, आमी ते डबल करचे म्हणून तांची मागणी आसा, ते आमी फॉलोअप करता। कसली बोट ती पेट्रोलिंग बोट LED पीची नायटीक तांकां आनी एक स्टाफ जाय पडटा, तो आमी पळयता आनी घालता। तो स्टाफ आसा पण थोडो कमी आसा, तो घालतले आमी आतां। सो नवे रिक्रुटमेंट करतले नवे ना, ऑलरेडी आसात आमचे एक्स्ट्रा आसात, ते घालतले ते।